विधानसभेक एसटी आरक्षणाचो इश्यू घेवन मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमदार विजय सरदेसायाक मेळ्ळे. विजय म्हणटा डिलिमिटेशनाचेर रजाव दिवन सरकार कळाव करता. सरकारान रिझर्वेशन केन्ना दिता ते लोकसभे पयलीं स्पश्ट करचे. रिझर्वेशन फॉर एसटीज हो लॉंग पेंडींग इश्यू आय एडमीट. आनी सरकार हातून दोन तणान उलयता. एक सायडीन सरकार म्हणटा की दिस इश्यू इज लिंक टू डिलिमिटेशन वेन एक्चुअली इट इजंट. कायद्यान जर पळोवंक गेलें जाल्यार डिलिमिटेशन 2026 जातलें आनी ताजे मागीर आमी तें उलयतले म्हणल्यार तांकां 2027 हो पॉलिटिकल रिझर्वेशन हें मेळना. सो सरकारान क्लियर आसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता लोकसभेच्या इलेक्शनाचे पयलीं ही क्लॅरिटी येवंक जाय की बाबा तुमी 27 तांकां रिझर्वेशन दितले ओ ना. ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचप इज नॉट अ सोल्युशन. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन म्हणटा 5 तारखेर विधानसभेर मोर्चा. फाल्यांच्या मोर्चाक तेंचो जाय जेन्ना आमचे समाज बांधव सगळे येतले एसेंब्ली तेन्ना त्या टायमाचेर तेंच्यांनी एसेंब्लीन आमचो आवाज जावन थंय आमकां उलयल्ली जाय. म्हणून आयज ऑन बिहाफ ऑफ द मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन वी हॅव सबमिटेड हिम अ मेमोरंडम इन दीस रिगार्ड. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेमोरंडम घेवन काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पाटकरा कडेन पावले. पाटकर म्हणटा काँग्रेसीचो एसटी संघटनेक तेंको. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.